ते पळय सीगल पक्षी आमच्या रिव्हरात आयल्यात न्हंयत आयल्यात ते जेन्ना ताल्ली येता पळय ते ताल्ली खावपा येता जर तर ताल्ली ना जाल्यार ते पक्षी रिव्हरात येयना नदीत येयनात वर्सां वर्स ते ताल्ले आयल्यारूच येतात म्हणजे तेमचे ते खाण आसता ताल्ली ताल्ली पळयतकूच मागीर तुमकां समजता आता बाबा हे आयले म्हणजे ताल्ले पडपाचे आसा हय आनी ताल्ले आसात म्हणून समुद्रात हय हय हे समजता आदी खंय बांगड्यांच्या शोधात अशी स्थलांतरीत सुकणी येताली मात फाटली कांय वर्सां जाली ह्या वाठारांत ही सुकणी जळकोंक ना अशें वासुदेव सांगता. पयलीं बांगड्याचे पक्षी म्हण येताले ताका किरे म्हणटाली आतां ते 7-8 वर्सां जाली ते पळोवपाकूच मेळना तो आख्खो एक बांगडो खाताली 7-8 वर्सांच आसतली काय चड माहीत वर्सां जाली आसतली 7-8 वर्सां माय जातली म्हळ्यार बांगडे ना म्हणटा ते येयना नाल्यार तिवो येताली भरपूर आनी तेमचो एक असो चोचेचो उपाय जर मनशाक कांटो लागलो जायत तो झरोवपाचो आनी पिवपाचे कांटो पासून इळगोवन वयतालो मनशाक त्रास जायनासले अशें आमचे जाणटे ते करताले तेजी चोच सुकोवन दवरताले म्हणजे काट्याक एकदम वखद बरें कसले काट्याक ते खंयच्याय काट्याक हे किऱ्याचे पळय आसा किरे म्हळ्यार बांगडे खाता ते जावं ताल्ले खाता ते पक्षी तेका म्हणटा आमी किरे आनी इंग्लीश म्हणटा सिगल तेजो तर झरोवन तकली दावरली जायत आनी कांटो लागलो जायत ते झरोवन दिवपाचे काटो कसलो नुस्त्याचो कांटो स्टुडंटा खातीर सगूण गावडे.